प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या वाढदिसा निमतान गोंयांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले। 17 सप्टेंबराक मोदीक गुजराताचो मुख्यमंत्री जावन 20 वर्सां पुराय जातात। हे फाटभुंयेर गोंयांतय कार्यावळी जातल्यो। ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडपा खातीर गोंयांत एक कमिटी स्थापन केल्या। भाजप गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट टाणावडेन सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो शुक्रार वाडदीस त्या निमतान भाजपा गोंयांत सेवा कार्य करतली। हे उपक्रम 2 ऑक्टोबर म्हटल्यार गांधी जयंती मेरेन चालू उरतले। तशेंच 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबरा मजगती वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो। सेवा आणि समर्पण हे ह्या उपक्रमाचे नाव। ते खातीर नव्यान स्थापन केल्ली भाजपाची कमिटी हे काम करतली। दामू नायकाक समितीचो निमंत्रक नेमला जाल्यार गोरख मांद्रेकार उपनिमंत्रक। प्रत्येक एक्टिविटी जी आसा तेचे आमी डिविजन केल्लें आसा। बूथ लेवल एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्या एक्टिविटीजच्या संदर्भान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे जे कार्य आसा त्या कार्याची बऱ्या तरेन प्रशंसा करपी कशा पद्दतीचें हें आसा अशें देशभर आमी 5 कोटी पत्रां जीं आसात पोस्ट कार्डां ही प्रधानमंत्री कार्यालयाक बरोवपाची आसात। गोंयांत सुद्दां आमी सादारण एक एवरेज एका बुथाचेर किमान 20 ते 30 कार्डां तशें धरली जाल्यार 32 ते 40 हजार प्लॅन केल्लो आसा आमी 40,000 पोस्ट कार्ड ज्या कार्डाचेर पत्र जें आसा तें बरयलें गेलें वयतलें आनी तें प्रधानमंत्री कार्यालयाक धाडटले आनी ताका लागून तेचें हें आसा तेची जबाबदारी जी आसा ही संपूर्ण जबाबदारी आमची महिला मोर्चाची अध्यक्षा शीतल नायक ही ताची कन्वेनर आसा आनी रंजिता पै सरचिटणीस आसा ती ताची को कन्वेनर आसा। त्यामुळे संपूर्ण 40 मतदारसंघा भितर तांचे कडेन त्या मंडळ अध्यक्षा बरोबर तांचें उलोवप जातलें आनी हे पोस्ट कार्डाचो कार्यक्रम जो हें जें आसा बरोवपाचें आसा तें सगळें करतलें। प्लस नमो ॲप जें आसा तें डावनलोड करपाचो आसत। नमो ॲपाचेर वचून तांकां विशीस दिवपाचो कार्य हें आसत। हें सगळें जें आसा हें कॉर्डिनेशन ही टीम करतली। त्यानंतर एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज जे आसात त्या एक्टिविटीजा भितर पोंड जे आसात तळयो जे आसात कारण आतां गणपती विसर्जन केल्यामुळे त्या हातून प्लास्टीक आसूं शकता ते क्लीन करपाचो कार्यक्रम आसत। वेगवेगळ्या भागा भितर प्लास्टीक पडलेलें आसतलें ते रिमुवल प्लास्टीक तेंचे काडपाचो विशय आसत। ट्री प्लांटेशन आमी म्हटलेलें आसा की प्रत्येक मतदारसंघान किमान 100 झाडां ही एडिशनल आतां लावं जाय प्रत्येक मतदारसंघान आनी ताका लागून हे सगळे एनवायरमेंट विशय जो आसा ह्या संदर्भातले सगळे वेगवेगळे विशय आसात। हेची जबाबदारी जी आसा ते आमचे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य आनी ओबीसीचे अध्यक्ष गिरीश उसकैकर हे ताचे कन्वेनर आसात आनी प्रभाकर गांवकर आमचे एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष आसात गोंयचे ते ताचे को कन्वेनर आसात। हे दोगूय जाण सगळ्या मंडळ अध्यक्षा बरोबर कॉर्डिनेट करतले आनी तांकां जे रिलेटेड एक्टिविटीज जे आसात ह्या एक्टिविटीजाचें काम फुडें व्हरपाचें काम ते पळयतले। त्यानंतर हेल्थ एक्टिविटीज हेच्या अंतर्गत ब्लड डोनेशन कॅम्प ह्या संपूर्ण कालावधीत हे युवा मोर्चाची जी टीम आसा तांच्यांनी ऑलरेडी 2 ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑलरेडी ठरयल्ले आसा, एक उत्तर गोवा एक दक्षिण गोवा। इन एडिशन टू दॅट एखाद्या मंडळ अध्यक्षान आपल्या मतदारसंघा भितर ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक जाता। हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज फ्री मेडिकल हेल्थ कॅम्प आसत। वॅक्सिनेशन जें आसा हे वॅक्सिनेशनाचेर मोठ्या प्रमाणात सेकंड डोस करपाक लोकांक कन्विन्स करपाचें काम आसत आनी ताका लागून ही संपूर्ण टीम जी आसा ह्या आपत्या मतदारसंघा भितर कार्यकर्त्यांक वचून सांगपाचें काम जें आसा आनी करून घेवपाचें काम हाचे कन्वेनर आसात शर्मत रायतुरकार आनी अखिल परिकर हे ताचे को कन्वेनर आसात। त्यानंतर सेवा एक्टिविटीज 17 तारीख फाल्यां वाडदिवस आसा आनी त्यामुळे ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान गरीब वसाहती भितर फ्रूट डिस्ट्रिब्युशन दिवपा आसत किंवा दिव्यांग जे आसात तांकां हे जे आर्टिफिशियल एड्स जे आसात ते दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा तांकां दिवपाची ती वेवस्था आसा किंवा गरीब एखादी वस्ती आसा थंय रेशन दिवपाचो काम आसत। हें सगळें कॉर्डिनेट करपाचें त्या मतदारसंघा बरोबर तेची जबाबदारी आमचे किशोर अस्नोडकर जे आसात पर्वरी मतदारसंघाचे सरचिटणीस आसात तांकां आमी ताचे कन्वेनर म्हटल्या आनी अनिता कवलेकर ही आमची मेडिकल सेलाची मेंबर आसा ती ताची को कन्वेनर आसतले। ताका लागून हांची जबाबदारी हें सगळें काम पळोवपाचें। त्यानंतर पब्लिसिटी एक्टिविटी म्हणजे मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारच्यो ज्यो स्किम्स आसात ह्या संदर्भातली लोकांक कळणारी माहिती दिवपाचें जें आसा तेचें एक्झिबिशन आसतलें। आमी 2 कडेन एक्झिबिशन लायतली, एक उत्तर गोवा बीजेपी कार्यालय दक्षिण गोवा बीजेपी कार्यालय मडगांव आनी म्हापसा। हेच्या व्यतिरिक्त पणजी हांगासर आमी मिनेजीस ब्रागांजा हॉला भितर तें एक्झिबिशन करपाचें आसात आनी तें एक्झिबिशन साडे 20 तारखेच्या दरम्यान 17, 18, 19, 20 ह्या दरम्यान आमी त्या हातून एक्झिबिशन लायतले आनी ताका लागून हें एक्झिबिशन एकंदर त्या हातून करपाची जबाबदारी हे आमचे प्रेमानंद मांबरे पार्टी स्पोक्स पर्सन आसात तांकां कन्वेनर म्हटल्या
आनी संजीव देसाय आमचे पणजी मतदारसंघाचे उपाध्यक्ष आसात ते ताचे को कन्व्हेनर आसतले. ई-17 ऑर्गनायज करपाचें आसतलें. इंटलॅक्च्युअला बरोबर ह्या संदर्भातलें डिस्कशन आसतलें. हॉला भितर मिटींग आसतल्यो, सेमिनार आसतले, वेगवेगळ्या जाग्या भितर रोडिंग आसतलें. तेका लागून हें सगळें काम जें आसा हें सगळें काम कोऑर्डिनेट करपाची काम जबाबदारी ही स्टेट लेवलचेर हे दोगूय जाण पळयतले. त्यानंतर मिडिया एक्टिविटीज आसतल्यो, पॅनल डिस्कशन टीव्हीचेर तुमी सहकार्य केलें जाल्यार त्या टीव्ही चॅनलाचेर डिस्कशन करपाचो कार्यक्रम आसत. हे सगळें ऑर्गनायज करपाक लागून आमचे सिद्धार्थ कुंकळकर आमचे IT सेलचे प्रमुख आसात. तांचे बरोबर नवीन पै रायकर, रुपेश कामत आनी नागराज प्रभू बोरकार ही जी टीम आसा ही टीम संपूर्ण हो कार्यक्रम जो आसा ह्या कार्यक्रमाची जबाबदारी ते पळयतले. मोठ्या प्रमाणात पब्लिसिटी दिवपाचो विशय आसत ही सगळी टीम ते करतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख.